सोरोप चढलेलो म्हणून जे इन्फेक्शन जाल्ले पळय ते वचात नासलेले. जागरिया पावरे सायबा म्हणटा आमी. तुका खबर आसा आयज जागराक वचपाक जाय तो? हय, हांव आनी कसो विसरूं शकता. शिवोलकार हांव आनी म्हाज्या रक्तान शिवोलकाराचे गूण आसा न्हू. आनी शिवोलकार जगाच्या खंयच्याय कोनशाक आसूं दी, शिवोलकार जागराच्या टायमार शिवोले येवपाक विसरना. आनी तेकाच लागून आयज आमी खंय वयता? जागरा. आमच्या शिवोले गांवांत. पूण म्हाका एक सांग, जागर व्हडलो आतां खंयच्या खंयच्या गांवांनी जातात, पण तो शिवोलेचो जागर इतलो फेमस कित्याक आसा? हम्म, खबर ना तुका? म्हाका खबर ना. हांव सांगता. शिवोलचो आमचो जागर आसा पळय, जो 100, 200, 300 इतल्या वर्सां आदलो न्हू. वो खूब आदलो आमचो शिवोलचो जागर. आनी जी आमची ती कम्युनिटीज आहा पळय शिवोलची, जावं ती हिंदू कम्युनिटी जावं जी कॅथलीक कम्युनिटी, हे सगळे लोक एकठांय येता आनी जागर सेलिब्रेट करता. आनी जागर हो शब्द म्हणजे कितें? जागर म्हणजे जागरण करप. सो आदल्या टायमाचेर बीन आमचे लोक वांगडा येताले, सगळी कम्युनिटीज, जशें हांवें तुमकां सांगलें हिंदू कॅथलीक, हे वांगडा येताले आनी जागर सेलिब्रेट करताले. आनी हय, इवन हांवें पळयलां की एवरी टायम लायक एवरी इयर हांव जागराक वयता पळय तेन्ना म्हाका इवन कॅथलीक कम्युनिटी दिसता. सो त्या टायमाचेर हांव थिंक करतालें की जागर हो हिंदूचोच न्ही म्हणून. बट मागीर म्हाका एक टायम डॅडीन म्हाका सांगलेलें की जागर हो इवन हिंदू एज वेल एज कॅथलीक लोक म्हणजे कॅथलीक कम्युनिटी आसा पळय आमची इन एंड अरावंड शिवोलीम पळय, ती वांगडा येता आनी ती सेलिब्रेट करता म्हणून. हय, बट बिंग शिवोलकार इतले वर्सां शिवोले रावून हांवें जाल्यार केन्नाच जागर पळोवंक ना. तुवें केन्ना जागर पळयला? हांवें खूब फावटी पळयलां. आनी तेकाच लागून हांवें ह्या वर्सा डिसायड केला की तुका ह्या वर्सा फूल रात थंय दवरप आनी तुका दाखोवपाक जाय म्हाका की जागराच्या टायमार शिवोलेक वाव. कितें पळोवपाक मेळटा पळय तें. आनी तूं तो एक्सपिरियन्स जो आसा पळय तुजें लायफ टायम चॅरीश करतलें पळय तसलो एक्सपिरियन्स. आनी तुमी सुद्दां जर केन्ना जागराक पावोंक ना न्हू, ह्या वर्सा पॉसिबल जावंक ना कित्याक हो व्हिडिओ जागर जावन तुमच्या पर्यंत पावतलो. पूण फुडल्या वर्सा तुमी शिवोले नक्कीच जागराच्या टायमार वचात आनी जागराचो जो एक्सपिरियन्स आसा पळय तो घेयात. बट लास्ट इयर जागर आसलो पळय तो 1 तारखेर येयलोलो आनी दीस इयर जागर येयलो न्हू तो 29th डिसेंबर येयलो. अशें कित्याक? सो कशें आसता जाणा की जागर एवरी टायम सोमारचो येता आनी कसो येता एंड ऑफ द इयर ऑर द न्यू इयराचो टायम आसता पळय फर्स्ट विकान त्या टायमार. सो डिपेंडींग ऑन हय आफ्टर क्रिसमस. सो डिपेंडींग ऑन वेन द मंडे इज. आतां मंडे बेसिकली म्हाका दिसता की क्रिसमस जाल्या उपरांत फर्स्ट मंडे येता न्हू पळय तेन्ना जागर सेलिब्रेट करता शिवोलकार. हय, केन्ना केन्ना 31 तारखेर सुद्दां येयला, केन्ना केन्ना ह्या वर्सा सारको 29 केन्ना कित्याक केन्ना म्हाका न्यू उगडास इयराक. आसा लास्ट इयर जागर येयलोलो 1st ऑफ जानेवारी आनी 1st ऑफ जानेवारी म्हाज्या डॅडीचो बड्डे आसता. हय, सो आमगेर ऑलमोस्ट घरा कडेन लायक मम्मी कडेन म्हटल्यार सगळी आमची फॅमिली आसा न्हू पळय ती सेलिब्रेट करपाक जागर एज वेल एज बड्डे सेलिब्रेट करपाक वांगडा येताली. तें आसता डिपेंड करता की मंडे येता पळय तो केन्ना येयला, न्यू इयरान येयला काय डिसेंबराच्या एंडाक येयला. म्हणजे आफ्टर क्रिसमस जो फर्स्ट वीक आसता मोस्टली त्या टायमार येता. आनी जागर असो आहा की लायक न्हू आमकां सगळ्या शिवोलकारांक वांगडा हाडटा. आनी इवन हांवें अशें आयकलां की तेच्या आदले दीस सेंट एंथनीचे हे आसता फिस्ट आसता. हय फेस्त. सो आमगेर घरा कडेन मम्मी नाल्लाची सूर घालून सान्नां तयार करता इवन इडल्यो तयार करता. हय, आनी सेंट एंथनीच्या फेस्ताक सुद्दां आमचे कॅथलीक भाव वयतात सेलिब्रेट करपाक, पूण आमचे हिंदू भाव सुद्दां वयता आनी सेलिब्रेट करता. इवन जशें आतां म्हाका म्हटलें पळय सेंट एंथनीचे फेस्त सुद्दां एक दीस पयलीं आसता. हे सगळे जर आमी जर एक आउटकम काडलो न्हू हेजो जाल्यार एक पॉयंट येतलो की आमचे शिवोलकार आसा पळय ते सगळे हिंदू जावं क्रिस्तांव जे वांगडा येवन सेलिब्रेट करता. इवन हांवें पळयलां की जेन्ना आमगेर चवथीक सुद्दां आदी सुद्दां इन एंड अरावंड आमची वाड्याचेर गांवांत खुबशे आमचे कॅथलीक फ्रेंड्स सुद्दां वांगडा येता
गणपती पावपाक आमचो येता गांवांत सुद्दां. सो शिवोले आमचो इतलो खास ताकाच लागून आसा की मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स आमी कसलोच भेदभाव करिना. जागर सगल्यांक बरो एक व्हडलो एग्जाम्पल आमी शिवोलकार फूल गोवाक सेट करता, फूल इंडियेक आनी फूल वर्ल्डाक आमी एक एग्जाम्पल सेट करता की यू शूड नॉट डिस्क्रिमिनेट, यू शूड नॉट एक तो भेदभाव करपाक जायना. सगळे लोक एकूच भाशेन मनशा सारको मनीस आसा आनी वांगडा येवन सगळे कितें तें सेलिब्रेट करपाक जाय. ताकाच लागून आमचो शिवोलचो जागोर इतलो फामाद आसा की खंयच्या जगान खंयी जागोर जावं, गोंयान even खंयी जागोर, हांवें- पूण आमचो शिवोलचो जागोर नंबर 1च आसतलो. सो बेसिकली हांवें आयकलां की जी जागरा कडेन वयता आसतना घरा आसा न्हू पळय त्या लोकांगेर वेज एज वेल एज नॉन वेज जेवण रांदता. हय. सो कितें एक्सपेक्ट म्हणू शकना हांव. जी आमची शिवोलकार आहा जी दाण्यार रावता वा गुड्यान रावता पळय, सो थंयची जी घरां आसा तो कितें करता की त्या घरांनी वेज जेवण रांदता आनी नॉन वेज जेवण रांदता. खुबे, तिसऱ्यो, नुस्तें, इवन वेजान ऑप्शन खूब आसता. रोस करता, पुरयो आसता. हे सगळें कित्याक करता की जागर पळोवपाक शिवोलसून आनी शिवोलच्या भायरसून सुद्दां खूब लोक येता. सो घरान जे भुरगे आसता पळय तेंचे फ्रेंड्स येता, चेडवां आसता पळय तेंची फ्रेंड्स येता. सो आयज कालचे आमचे जेन जनरेशन सुद्दां आपले फ्रेंड्सांक आपयता. तशेंच सयऱ्या धायऱ्या येता. आतां कोण लग्न जावन येयले चेडूं तेजी फॅमिली येतली. हे सगळे लोक न्हू येता तेन्ना कितें तरी तांकां दिवपाक जाय आसता न्हू. आनी जागर भोंवतकूच मातशी भूक सुद्दां लागता. रातचो आसता न्हू जागोर, ताकाच लागून घरा कडेन ती घरा तुमी जितली तुमकां शिवोले दाण्यार आनी गुड्यान घरा मेळटा पळय थंय ते फूड कूक करता. बरें बरें भाशेचें जेवण कूक करता आनी जी कोण घरा कडेन येता पळय तांकां वाडटा. सो होच मेन उद्देश्य बरें बरें जेवण रांदपाचो आसता जागराच्या दिसा. तुमच्या मनार एक प्रश्न येयला आसतलो, जागराक वयताना वांगडा कितें व्हरप? जर तुमी जागराक वयता म्हणजे आतां ह्या वर्साचो जागर चड ऑलमोस्ट डन आसतलो ज्या मेरेन तुमकां व्हिडिओ पावला आसतलो. पूण फुडल्या वर्सा जेन्ना तुमी जागराक वयतली पळय तेन्ना वांगडा फुलाचो हार व्हरात. मॅन्डेटरी ना फुलाचो हार व्हरपाक, बट आय विल से दॅट तेलाची एक बाटली व्हरा आनी मेणवात. आमच्या जागराक तेलाची बाटली आनी मेणवाती आमी म्हणटा पळय त्यो आमी लायक जेन्ना धाकटे धाकटे भुरगे आसले पळय तेन्नासूनच दिता. आनी ते अशें म्हणटा की जेन्ना आमी हें दिता पळय आनी कितें वीश मागता पळय ती वीश फुलफील जातात. एक सांगूं सोदता की म्हाज्या भावाच्या पांयाचेर सोरोप चडलेलो आनी त्या पांयाक हें जाल्लें घावे टायप फोड येयलेले. डॉक्टरांक दाखयले आनी खुबशे वखद सुद्दां केले. गांवठी वखद केले, डॉक्टराचे वखद केले, पूण तो सोरोप चडलेलो म्हणून जो जें इन्फेक्शन जाल्लें पळय तें वचत नासलेलें. आनी मागीर म्हाज्या मम्मान कितें केलें जाणा जागरा कडेन कित्याक आमकां शिवोलकारांक कितें जालें न्हू जागरा कडेन वचपाचें आहा. कितें शेणलें आमची चोरी जाली कितें जालें न्हू आमी जागरिया पावरे सायबा म्हणटा आमी. आनी तशेंच आमी मम्मान कितें केलें ल्हानपणांत आसले आमी लायक तो आसतलो 6-7 वर्साचो आनी हांव तेज्याकून 1 वर्स व्हडलो 7-8 वर्साचो आसतलो हांव. आमकां घेवन मम्मा गेली जागरा कडेन आनी जागरा कडेन तेल आसता दिव्यान जागरयाचें आमचे देवाचें. सो तें तेल थोडें घेतलें तेन्ना थंय तेज्या पांयाक लायलें आनी थोडें तेल घरा कडेन हाडलें आनी तेज्या पांयाक लायलें आनी तेजो तो इन्फेक्शन आसलें पळय तें सारकें जालें. तो चमत्कार आसा पळय आमच्या जागरयाचो जो सांगूं शकना. लोकांचो अनुभव सुद्दां आसा. चला तर हालीं तुमकां वाज हाडिना. आतां वचया डायरेक्ट आमी शिवोले आनी जागराचो अनुभव घेवया.
रे जगाचो चोर हांव जगाचो चोर न्हय हांव वाटेचो वाटसूर पुढचो पूत तुवें वाटेचो वाटसूर आनी खून जपून जाशी जाल्यार तुवें गोंय रे कशें चलयशी तूं ह्या सगळ्या लोकांचे खायले आनी वयले दामून दोशी झाड विचारांनी प्रसाद घालिनाचें कुडी दोबरादांची प्रात खार आवाजा माझ्या बाबा येते का तूं दोबरात तांची प्रात भार घालच्या आदी वसोन बसतलो फोरवडच्या पानार आनी जागर हो कुमेतून करतलो आनी एकूच पद म्हणून हांव म्हाज्या जिवाची खोशी करतलो येस देशाचे गोष्ट जाऊ तुमका विनोद करता हांव येस देशाचे गोष्ट जाऊ तुमका विनोद करीत असा सुंदर मारी आला रे असा सुंदर मारी आला रे पाच छेले कुठले माझ्या पत्नीका पाच छेले कुठले